पंचायतीचे वर्डिक्ट केला पंचायतीचो सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट केला कारण आमकां इलेक्शन्स 10 तारखेकूच घेवचे पडटले. म्हणजे आमकां इलेक्शनाक आमी 10 तारखेक वतले कारण इट इज सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट. सेशनाचे दुसरे वाटेंतल्यान ओबीसी कमिशनान ऑलरेडी आपले रिजर्वेशन सबमीट केला स्टेट इलेक्शन कमिशनाक. सो आमची रिक्वेस्ट आसतली स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सो दॅट यू कन्सिडर दॅट ओबीसी रिजर्वेशन्स आनी वन्स अगेन तूं कॉरिजंडम जो आसा पळय न्ही ताका काडचो. ही आमची ओबीसी कमिशना खातीर रिक्वेस्ट आसा. सो आपल्या स्टेट इलेक्शन कमिशनाक आमी रिक्वेस्ट करतले सो दॅट नवीन जर कॉरिजंडम काडलो जाल्यार आमचे जे ओबीसी भाव आसात तांकां आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें आसा अशी सरकारची इच्छा आसा. आनी ताकाच लागून तर आमी ओबीसी कमिशनाच्या फाटल्याक लागून जे ट्रिपल टेस्ट करून ज्या पद्दतीन तांकां सबमीट करपाक जाय तोय ऑलरेडी आयज सबमीट केला. सो आमची रिक्वेस्ट आसतली सो दॅट तेणी जे काडले जाल्यार ओबीसी रिजर्वेशन्स मेळपाक शकता. असेंब्ली सेशन सबमिट केला ओबीसी ऑलरेडी सकाळी सबमीट केला. तितलो टायम आसा परत इलेक्शन कमिशनर सगळे ते अजून नोटिफिकेशन येवंक ना. दुसरी गजाल आसा नोटिफिकेशन येवप आनी डेट डिक्लेअर जावप हितून फरक आसा. असेंब्ली सेशनाक प्रॉब्लेम जाता एसी ठरयतली हांव खंय ठरयता.